हालो बाया केशा आहे सोगली नाव तेदा तुम्ही कोणापासून रोजा रखताय सब एका लोका पश्चात सगळे There is a story about the dog that barks at the moon, but the moon keeps on shining. गाइस तुमका दाखवता म्हगेलो फेवरेट सेटअप which I liked. Okay, also oh this is like kitchen आणि प्लस लिविंग यहाँ दिंगा सो सो आपका होल सेटअप एक कहाँ जा रही हो स्त्री बनता स्त्री. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशा आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे. मग तेच भाशी हांव, अलिशा, टायगर, दादा, मामा आणि नाना आणि अनिका. सो आम्ही सगळी बरी आहे गाइस. तुम मुटली नाना मग येस नाना येलो हा सकाळी केदो मामा वचोन ताका घराक वचोन घेवन येयलोली. जेन्ना ती येता आमी सगळी आसताय न्हू ते बरें दिसता. सो ती येता आमचे बरें मातशें टायमपास जाता ते येयलोय नाजा ती बेजारता घरा कडेन. सो ताका लागून ती येयलो आहा आनी तेणें सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला. हाली उरलो हांव ब्रेकफास्ट करपाक कित्याक हांव मातशें लेट उठलो आनीक हय हांव उरलां ब्रेकफास्ट करपाक. सो गायज पयलीं सद्या हांव ब्रेकफास्ट करता आनीक मागीर दाखोवया मुखार आमी कितें करता आनी कितें ना तें. ओके चलया. आनी तुमी ब्रेकफास्ट केला ना जाल्यार ये म्हजे बाबू सगळीं या बारबू मेळया आनी ब्रेकफास्ट करया आनी उरलोले मागीर करया. ओके सो गायज तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला आनी हांव एकटो उरलो. सो म्हाका बरी चपाती केली आनी ताका जॅम आनी बरो चीज लायला आनी बरी आले बागार मसाला टी केल्या. ओके सो गायज समजता तुम्ही ब्रेकफास्ट केला आसता मग ना जाया करया बारबू ब्रेकफास्ट. ओके आनी गायज ब्रेकफास्ट बाग करता आनी मागीर तुमकां नाना मेळयता. ओके नाना रावता तुमकां हालो म्हणपाक. काल म्हणलो तेणें तुमकां हालो. सो आयजूय म्हणल्यार रावता ते तुमकां हालो. आयज तो येयली नाना येयली जाप कर तांकां बस. सो गाय येतो पस नाना दिसते पण ना मातशें बरें च्या पिच्या बसत. हालो बाया केशा आहे सोगली मातशें बारा पळय च्या पिवपा बसला. बरी कोन बाय गॉड ब्लेस यू. सो गायज चोयला आसतली तुमी नाना ती येयल्या तुमकां गॉड ब्लेस यू म्हणपाक. आनी एनिवेज ती सगळ्या पासत मागता समेस लोकां पासत. सो तेंगेले डेली न्हू ती रोजार कोत्ताय अरावंड 9 o'clock 1 वर ती रोजार कोत्ताय सगळ्या गोंयच्या लोकां पासत इवनिंग हिंगा गांव हय हय. सो सगळीं मेळटाय ती हॉन्सलो आनी फेलतम आनी सगळीं मेळटाय. तेंगे एक ग्रूप आहा आनी हय स्विंडनसय. सो तेंगे एक ग्रूप आहा आनी ती सगळीं अमक्या टायमार 9 रांचे नाना न्हू 9 तेदा तुमी कोणा पासत रोजार कोत्ताय एका लोका पश्चात हय. सो गायज ती 9 तेदा 1 वर न्हू सगळीं समेस्त लोकां पासत ती रोजार कोत्ताय. एकू दीस न्हू आनी डेली एवरी डे चुकोय नासतना सगळीं मेळटा आनी ती रोजार कोत्ताय. सो येस गायज हांव पयलो चाव पिता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो गायज आजचो टायगर येयला तुमकां गुड मॉर्निंग करपाक. दोगांय लेट उठले दोगांय जरीक जाले ना रिपोर्ट. Say good morning. You want to say good morning? What happened? Why is so quiet? Say good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good boy. So guys, आयज न्हू आमकां काम मांडून पडलो हा आनी डाडा पडलो हा के जेवण रांदता. हांव नका कितें रांदता तुमकां दाखयता आनी विचारया ते कडेन कितें रांदता. ओके सो गायज असो दाडा आमगेलो शीत रांदता आनी तेच भाशेन ग्रीन मसाला काडटा. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो सकाळ फुडें मिक्सर घेवन सार कितलो मसाला काडटा ते ऑर्डर आहा कितें तुका? ऑर्डर ना हांव जेवपा आयज. काफ्रियाल कोता कितें आयज नाना येयले आहा. काफ्रियाल कोता. काफ्रियाल. सो गायज दाडा खंय आयज काफ्रियाल कोता नाना येयलो हा मग. सो गायज चोवपा शकताय हांव आनी टायगर काय बरें बसले ते हिंगा आनी टायगर बसपा एश कर न्हू. सो नाना दाखयता आपण गुड बॉय मू बरो बिहेव करता. सो नाना सांगता बरो हूंय तो बाबा हूंय काय बरो बसता हूंय. सो गायज नाना काय खबर ना तेगे कोन्यो केसो त्यो. सो नाना दाखोवपा जाय मू बरो सातेस बसोन आहा हिंगा. आनी गायज आयज न्हू आमी उठोन बरें क्लिनींग बा केला. आमगे सगळा क्लिनींग केला मॉप बोप मान सारकें किचन बा. आनी आलिशा येयला हेंचय. Hi guys, कशा आहे तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हण बरी. आलिशा क्लिनींग दिलेले आहे ओयले सांग तेंका. बाथरूम क्लिनिंग दिलोला हांव सोमते न्हावन भोवन येयले. सो गायज बाथरूम तेक पडलेलो आनी सगळे हांवें हुवरींग मागीर मॉप आनी सगळें बरें जाग्यार घायला. सगळें नीट अँड टायडी केला
आणि तेच भाशेन सासपाय आमगेलो तुमी चोयलो आसतलो केदो किचना काडटालो मसालो ओके आणि ग्रीन मसाला काडपाक काम दिलं ते ग्रीन मसाला काडपा दिलो आणि शीत केला बट मातशें मोव केला आणि एनिवेज जाणा चेवडा शीत मोव लायक म्हणून चेडवाकूय लायक आणि तेकाय लायक सो आपल्या जाय ते भाशेन आणि चेडवा जाय ते भाशेन रांदिला मोव रांदिला आणि जाय जाल्यार तूं कालशिल्ले आहा तेजे फ्रीज एनिवेज गायज कालच मुगे फ्रिजी आहा बरें जालें फ्रिजी हाडलो मो ना ती मोये तेंका दोगांयकू लायक सासपाय आयज आमगे शीत उकडें केलां हय आणि काल केलो आमी सुरय हय उकडें कित्याक केलें जाण तूं नाना लायक लागून सो तेका सासमायज मोग सारको दाडा आमगे सासमायज मोग सारको म्हाका कितको मुगे सासमायज मोगू तेशको तेका तेगे सासमायज मोग सासमायल मोग काय बरो शीत रांदून मागीर ओय म्हाका आवय नाना थिंग बोवाड घालता मसाला हाडून हय सो ती कितू खुशाल जाता तिचोय दाडान बरें जेवण रांदिल मो नाना येल मो सो गायज दाखोवया तुमकां मागीर मुखार कित कोत्ताय तें ओके सो गायज हेचो आलिशा न्हू नाना बरें कमेंट आमकां जे कमेंट पडटाय न्हू ते बरें वाचून दाखयता आनी नाना काय बरें खुशाल जाता तुमगेले कमेंट चोयन ते एकूय बरें दिसता सो दाखोवया तुमकां मातशें एक आमकां बिबीक दिलो ते जाण तूं चयलोले व्लॉगारूच ते तेणें कितें घायलें तें चोय हाय अलिशा एंड मसी फॉर वन पर्सन सेइंग समथिंग ऑड there are 100 of others who watch and enjoy your videos for exactly who you are. Your relationship and the way you work together is what makes the channel special. Don't let one random person comment dim that spark. You guys have a great dynamic, and that person's opinion doesn't change the fact that you are a beautiful couple and talented creators. You guys are doing something brave by putting yourself out there. We are your biggest fans and we think you both look great and doing amazing job. There is a story about the dog that barks at the moon, but the moon keeps on shining. You guys are the moon here. You are out there creating, being brave and shining your light. That person is just a voice in the dark who doesn't understand your glow. Don't let someone on the ground stop your orbit. You both look amazing and we are so proud of what you are building together. Love you guys. Tell guys, so काय बोलते बरें गायन तेणे चोप एकदम बरें दिसतालो पूण केन्ना राग जायना काय कोणी कितें म्हळ्यार देवाको मागाय प्रेज द लॉर्ड म्हळें आनी वॉक बरें रावय तुमगे कंटिन्यू करीत रावय नानान सांगता ऐकले गायज सो गायज अलिशा ते सगळे कमेंट वाचून दाखयता तेका सो पर्सनल येयलो पर्सनल येयलो ते दाखयता ते वाचून आणि उरलोले वाचून दाखयताले सो आख्खो म्हाका दिसता उणे ऑदर अलिशा तेका बरे कमेंट दिले ते वाचून दाखयताले सो नाना कित म्हणटा लायक जाल तुका लोक कितको कमेंट कोताय ते म्हाका सार लायक जालें कोणें कितें म्हळ्यार रागा जावपाक गरज ना तेंच पासत मागो जाय जेजू भेटोवपाक जाय गॉड ब्लेस यू म्हूण सांग तेंकां ओके ओके सारकें गायज सो नानान सांगिल्ले ते भाशेन सो नानान काय बरो रिप्लाय दिलो तो तेंकां न्हू देवा भेटोवपा जाय सो ते मनीस सांडलोले तेंकां खबर आसना ते कित कोत्ताय आनी कित ना ते नाना सो गायज तुमी चोयलो आसतलें आलिशा बरें कमेंट वाचताले नानाक आनी तेच भाशेन नाना जेयली ऑलरेडी कित्याक न्हू ते आमी बेगीन जेवण तेगे घालूं पडटा कित्याक ती मेडिसीन बाग घेत न्हू सो आमी ते चड वगत दोनाय जेवपा सो बेगीन जेयत ती आनी म्हाका शकता आमी जेयतली आनी मागीर चोया मागीर आमी कित कोत्ताय आनी कित ना तें मागीर तुमकां मुखार दाखयतली चोय आमगेलो दाडा चोयता पिक्चरां हिंग बसून पयलीं पिक्चर चोयता हें चोय फायटिंगाची केसली डा डो डा सो गायज आतां हेनी कळला हें चोय कॉलेजीसान आतां पावला आनी आलिशा बरी कित कोत्ताय ती हांव नका वॉट यू आर डुइंग गो जिम मेंबरशिप So guys, Alisha who gym membership kota, Anika and the guy madam. for Masi For uncle because he's become a bit fat, you know. So Barik zalam fat too. donate. I want to gain weight. I want to gain muscles. I did my gym membership yesterday. Yeah. So guys, Anika who apply gym membership केल्या. So आता मुगे आणि आलिगे कोताय. ना येता तू जिम येताली? जिम येता? Exercise. what is it So guys, finally Alisha कोता gym membership. So yeah, आता जाता फाल्यां जात ती. आता आमी वयताय नाना घरा कोपा वयताय आणि दादा आणि मामाय वयताय ती येताय रेडी जाताय आलिशा गेले ऑलरेडी भायल्यान. ओके, वांट टू से बाय नाना? बाय म्हण तेंका. बाय बाय सो ओके आणि तेच भाशेन वचोय दादा.
दाडा रेडी जालो वचपाक आणि मामी आणि एनिका आंटी वयता. सो गायज आमी पयली नाना पावयताय आणि मागीर आमी वयताय आयकिया. ओके, सो आमकां कितें घेवपा जाय आमी तुमकां मागीर दाखयतली आमकां कितें घेवपा जाय आहलो तें. सो गायज आमी वयताय रेडींग आयकिया. ओके, सो मेळया तुमकां थिंगा. So guys, the comment of the day is from Chelsea. Chelsea says, hello my lovebirds, my cute two tiger and loving uncle and auntie and Annika darling. God bless you all with good health. Food looks so delicious. I love when you all family are together. It feels so blessed to see a loving family with love and laughter. Thank you so much, Chelsea. Thank you for the lovely comment. And yes, we love our family bonding. सगळी लायक बारबो आहले आमगे बरो टाइमपास वयता. आमी फकाण कोत्ताय आनी रांदतली एश कोन आनी मामी आसता आनी मस्तिगेर मामीगे रांदपाचे फकाण बरयताय किचना. एंड यू नो इट्स वी एन्जॉय. बरें दिसता मामी ती येताय ते दोना हिंगा. माय बॉन्डिंग विथ माय पेरेंट्स इज लायक यू नो एज फ्रेंड्स. सो हांव मामी कडेन फ्रेंड्स, दाडा कडेन फ्रेंड्स. म्हाका कितें विचारून जाय सांगून जाय हांव दोगांय कडेन उलयता. लायक यू नो दाडाको फोन करून उलयतले, मामी कडेन उलयतले. इट्स लायक दॅट. एंड मस्तीज बॉन्डिंग विथ मॉम एंड डॅड इज स्ट्रॉंग. बट डॅडीको चड स्ट्रॉंग हा. आनी तेगे दोगांयली फकाणां म्हणल्यार आमी दोगांय इराज जाताय हांव आनी मामी. But yeah, my mom feels happy when they both, you know, spend time together. दोगांय बारबो फकाण कोत्ताय ते दोना मामी सगळे. इवन माय नाना तेकूय बरें दिसता. आनी मस्तीगे फकाण म्हणल्यार नाना सारकी हॅपी जाता. सो लायक शी लायक्स. ती एकली पडटा सगळी. मामूय कामां वयता मुगेलो, मुगे मामागे बायलूय कामां वयता. सो ती एकली पडटा घरा कडेन. सो वेन एवर शी कम्स हियर आनी हांव आपयते मामी आहा ते दोना कित्याक आमी सदां बिजी आसताय. सो मामी येता दोना ते हांव आपयता तूं यो म्हूण कित्याक मामी आसता न्हू तेका लागून. इतलें म्हणटा थँक्यू वन्स अगेन फॉर सपोर्टींग अस आनी तूं मोग दिवपा आमकां. वी लव यू ऑल एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग. आता आमी हिंगा मातशें डिझेल घालून रावले. आलिशा बेली मुसता. सो गायज आमी रेडींग वयताय न्हू. मातशें डिझेल टॉप अप कोत्ताय आनी मागीर वयताय दाखयताय तुमकां आमी खंय वयताय ती आनी कितें घेवपा वयताय ती. सो गायज चोवपा शकताय भायल्या केसो पावस पडटा. वेदर बरो ना आनी चोवपा जायत टायम जालो दिसता. बट टायम बी जालो गो. सो 6 o'clock. हय गायज सो जाताय थिंगा हाय. चोवपा बरो टायम जालो दिसता आनी वेदर मातशें पूण बरो ना. सो आमी तुमकां आतां सोमती मेळटाय हिंगा खंय रे तें आयकिया इन रेडींग. सो गायज फायनली पावली आमी आयकियाक. पार्क केली आनी आमचो बाबू आहा थंय दाडा. गेट इट ट्रॉली. सो दाडा आमचो बाबू येयला की थँक्स. मागीर तो एनिका तेजे बाबू वयतलो आनीक एनिका आनी मामी येतली दिसता म्हाका. कित्याक न्हू एक्चुली आमी पावोवपा वचपा आहली नानाक. बट मामी पावोवपाक गेले नानाक. ती पावोवन मागीर सोमती हे सायड येतली दाडा कलेक्ट करतली आनी तांकांय कितें घेवपा जाय जाल्यार घेतली आनी वयतली ती. व्हॉट यू से. सो गायज दाडा झॅम मारतालो गाडयांक. एक्चुली आमी न्हू फॅमिली वचपा आहली आयकियाक. बट यू नो थिंगा ट्रॅफीक इतलें आसता. ओ माय गॉड. सो तेका लागून आमी सोमती हे सायड येयले रेडींग. कित्याक ट्रॅफिका लागून बऱ्या पडटा. मोटरवेयाचेर गेले स्ट्रेट येयले नाजाल्यार फॅमिली गेलो जाल्यार म्हाका दिसता वरां लागता हाली हाली पावपाक. ओके, सो बरें केलें आमी घेवन आनी दाखयता तुमकां आयकिया स्टोर हिंगा केदोळ तो. एनीवेज फॅमिली बरो व्हडलो स्टोर आहा तो. सो लेट्स सी दाखोवया तुमकां. चोय गायज चोयाय केद स्टोर आहा तो. इट्स अ ह्यूज स्टोर गायज. भितर दाखयता तुमकां. ओके, भायल्यां चोवपा शकताय केदोळ आहा तो. दाखयलो तुमकां हें. अशें आनीक पाट दाखोवया. ओके, एनीवेज उरलो मागीर तुमकां भितर दाखयता. सो लेट्स गो गायज. सो गायज फायनली येयलें आलिशा आमगेली ट्रॉली घेवन. केदोळी ट्रॉली हाडली तिचे. आतां चोया आमकां कितें जाय तें आनी एक घेया आनी तुमकांय दाखोवया कितें जाय तें. सो गायज हिंगा सगल्यो हावज होल्ड आयटम्स. सो आमकां कितें जाय आहलें चोया मेळट जाल्यार. सो दाखयता तुमकां सगळें हिंगा सोफा म्हूण नासतना टेबल आनी कितें ना म्हूण ना. सो दाखोवया कितें आमी घेताय तें तुमकां आमी दाखयतले हिंगा.
सो जायती बरी डिनर टेबल आहा आनी डिनर सेट आनी कित ना मुना चोयन तकली पिड्या जावपा अशी हिंगा. सो गायज आलिशा चोयता कितें लिवींग रुमान दवरपाक हांव लोकांक कितें चोयत तें. It's a bed आहाय कोणा बेड जाय जाल्यार बागी. This one looks nice to keep it in the corner. So guys आमी वयताय वयर हिंगा मातशें कितें बारीकशें चूज करून दवरलां. सो या तेज्या बरें कितें वयर मेट जाल्यार वील बाय इट फ्रॉम देयर. Yeah. We'll show you all, guys. सो गायज आलिशान गेली आपल्या हांडी बिरयाणी करपा दिसता म्हाका. सो एक्चुअली बरी आहा गायज हांवें घे म्हणलें ताका. आनी हेचो हिंगा आसा दाखयता हेचो ग्लास घेयले सेला पडलोले ग्लास. They're on offer. दे आर ऑन ऑफर £1 एक. आनी बरें आहाय गायज £1 एक म्हणल्यार बरें आहाय. 8 घेयले आनीच एक लायट घेयल्या. सी वयर लायताय ती हेका कितें म्हणल्यार सिलिंगा लावपाक. ओके गायज आमी हेसो घेवपाक सोदता आमकां हेसो जाय आसलें. सो तेका लागून येयल्ले आमी. चोया आनी दुसरें आहा जाल्यार दुसरी सायज आहा जाल्यार बट हे बरें आहा न्ही गो सुवाचें. सो इट्स वन चेस्ट ऑफ ड्रॉवर बट सो हे आहाय तेका न्हू. सो ड्रॉवर आहाय. सो व्हाट डू यू से आली वी गोना बाय दिस वन. Yeah, I like this. Quite good. सो गायज आली लायक जाल खंय आनी But the Anek Soita is similar. Actually, Anek, we will see, no? हय. Because you wanted that other one as well, right? That's why I was thinking you'll buy सो या गायज आमी दाखयताय तुमकां आमी कितें घेतलें तें. बट स्टील हेंचो हें एक लायक जाला आलिशाकूय लायक जाला म्हाकाय लायक जाला. All we have to do is put it in our trolley. ट्रॉली घालपाचें व्हरपाचें. बट चोया आनी कितें मेळटा जाल्यार तेज्या बरें कितें आहा जाल्यार. सो गायज तेच भाशेन चोया झाडां आहाय हिंगा बरीं. या आलिशा जाणी प्लास्टिका झाड मग. सो गायज काय बरीं झाडां आहाय ती. This one looks nice, no? आनी गायज हिंचो ही सगळी प्लास्टीक चोवपा सा हरयली दिसताय बट सगळी प्लास्टीक काय बरी दिसता दिसले गायज. ओके घराको दवरपा बरी. तुका तर लायक ना जाल्यार आमचे अशें करून झाडां कुयदाद घेवपा लायक ना जाल्यार सो घराको दवरपा बरी प्लास्टीक हा. बट हे सायडी आहाय ती दाखयता तुमकां. ही बा प्लास्टीक ही सगळी प्लास्टीक. बट हेचो हिंगा आहाय ती सारकी आमगेली. हेचो गायचो हेचो हेसो म्हाका लायक जाताय. आनी हेसो मुको गोंयाय आहा. आ Do you know these? फन्स म्हणटाय ते. सो गायज हेंचे फन्स म्हणटाय ते आमी गोंय फन्स म्हणटाय तेका. बट ही रियल वन हा. ही प्लास्टीक न्हू. इट्स लुक्स नायस. आनीक हेंच गायज हें बरें दिसता. आनीक न्हू हेसो आहा मुकोडे गोंया बरें व्हडलें येदली सायजी आसतलें हॉलान दवरलेलें. बट आतां हांव मेला हांव कितें म्हूण खबर ना. बाय वॉटेवर यू वॉन्ट. सो गायज हिंचो ही सगळी रियल हा. हिंचो हे सायडी आहा ती हिंचो काय बरी पीस लिहिली हिंचो. आनी वाजूय आहाय गायज बरें हेचो काय बरें दिसता हेचो वाज. बट मातशें म्हारग हेच वाजाचे £22 बट क्वॉलिटी. आनी लेगून सो गायज काय बरें दिसताय ती. ही सारकी हा झाडां बिस्तील न्हू. आय मीन प्लास्टीक न्हू. ही सारकी ही बरी दिसताय घरा दवरपा भितर. आनी ही गायज बरी दिसताय चोवपाचें माड ते म्हण कितें म्हणटाय तेका म्हाका फॉरेस्ट्रीन या अशें कितें आहा तेजेर बरयलेलें हांव नाका. बट ही आमगेली प्लास्टिका न्हू ही हरयली बरें दिसता. ही भितर दवरपा बरें वाज. बट गायज यू नो ऑयल मुका कांय ना हाली कुयदाद करपा जाय टायम आसपा जाय मातशें तुका कुयदाद बा करतलो जाल्यार. सो या हालीशा कितें घेया म्हणटा तें. एक्चुली हांव येयलो हिंगा वाज चोवपा म्हाका बरो वाज जाय आसलो. सो या कितें बरें दिसली पडलें जाल्यार घेवपाचें ना जाल्यार ना. आलिशा बोवाड घालता हें घेवं तें घेवं. बाय वॉटेवर यू वॉन्ट आय सेड नो. तें खंय दवरपाक. सो गायज हेचो आलिशा हें जाय खंय कितें म्हणटाय तेंकां. You know the ones we have, like them. What do you call them? They're called. सो गायज बरी दिसता चोय धाकटी.
आरे तुका कुयदाद जातलो हेजो दे आर सो लिटल तू हा न्हू हा बरें हा घेता आनी म्हाका सांगता आय एम देर नो हे बट भायल्यान दवरपा इंडोर आउटडोर दिया इंडोर why you want to buy that one for indoor so guys Alisha आडकोळे हाडले कित्याक जाण तूं हें म्हाका सांगता हांव चोयतलो न्हू हें तेका लागून हें म्हजी गोमटी घातले मागीर एक्चुअली आतां वन फायद ना गायज झाडां न्हू झाडां व्हरपा जाय सामराक सो फेक घेता हय आलिशा फेक बरी कित्याक तें कांय केअर घेवपाना न्हू फेक घेयले ओके आनी येयले हेंचे कॅन्डलां बरी आलिशा येयले गायज बरो वास येता कॅन्डलां सो गायज काय बऱ्यो what smell is this called It's jasmine. this one Yeah, it says the scent of jasmine. so guys हेंचो जॅस्मिन काय बरो वास येता It's you want to buy because, yeah, I'll buy. okay buy two so guys आमी न्हू दोन हेसो घेताय जॅस्मिन You want the smaller version or bigger ones? buy it bigger only no so guys दोन हेसोली घ्या बरो वास येता Mogri अशी न्हू मोगरी अशी. जायो वॉट मोगऱ्यो so बरो वास येता गायज घिया ती दोन सो गायज आनी आलिशा हेंचे कॅन्डलां लागून पिस जाता हिंग येता न्ही एप्पल हेंचे सो गायज हिंग येयल्या न्हू हेसल्यो खबरो आनी आलिशा घे आनी नोकोय तुमी आख्ख्यो कॅन्डल आतां त्यो वास घेन चोयता हेंचे दोतोर असो तपासता सगल्यो कॅन्डल्यो वास घेता दोत्ता वास घेता दोत्ता हे विच वन इज दिस It's a rush and forest. It's like berries. Berries, yeah, that's what Yeah. it says, the forest streams. So I didn't like that one. Actually guys आम्ही एक्स सेक्शनाचो भायर सरताय सो गायज आनी सो वाच दवरपाचें काय बरें आहाय तें कॅन्डल स्टँड्स काय बरें दिसताय दिसे हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार हेंचो हे क्रिसमसा दिसान बातींग दवरपा बरें हाडली आमकां न्ही गो Yeah, we didn't come not to IKEA. सो गायज काय बरें दिसताय थिंग दे लुक्स नायस क्यूट आलिशा पिस्साय न्हयता गायज हिंगा कितें दिसती पडटा बट आतां मेन घेवपा येयलो हांवें तें घेयनासतना न्हू हें आमी दुसरे कडेन वयता न्हू वॉट टायम इट क्लोज What time? वॉट आय नो नाव 9 o'clock. सो गायज 9 बंद जाता मुस्ता आमकां आहा मातसो गुड टायम सो एनीवेज लेट्स गो सो हे आमकां मेन कितें जाय थिंग या चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स जाय आमकां बट केन्ना टायम मेळ्ळे हेच पत्त्यान येवपा जाता कामू आनी गायज हिंगा मिरर आहाय काय बरें सो डिफरंट कायंड्स ऑफ मिरर्स ओके हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार मातशें दिसती पडटा तुमकां सो गायज काय बरें मिरर आहाय ते the different types Anika is calling call Anika so Anika call kota guys Anika ती पावले आसतली हिंगा सो गायज आतां हांव लायट सेक्शन आयलो हा आनी चोवपा शकता गायज हिंगा डिफरंट कायंड्स ऑफ लायट्स आहाय किचनाच्यो हॉलां घालपाक सय काय बरें दिसताय त्यो दाखोवया तुमकां That's it. हांव नाका तुमकां साथ दिसती पड जाल्यार सो हे गायज सो हेसो एक घेयल्या बट हेका हँगींग आहा न्हू बट ती हँगींग ना ती सोमती लावपाची सिलिंगाक सो हे गायज काय बरें दिसताय त्यो काय बरें दिसताय जे डायनींग टेबलाची बा लावपाक बऱ्यो हा सो गायज हिंगा तकली पिस जायन वचपाची हे सगल्यो डायनिंगा बा लावपाक बऱ्यो आहाय लायट्यो आनी मुखारय दाखोवया तुमकां हे सायडीनूय आहाय असय हेचूय गायज आमगेले त्यो गोंय बा लायताय ते भशेन अश्यो ह्योय बऱ्यो दिसताय सय एक्चुली हे किचन आहा बरें जेन्ना किचन आहा न्हू तुकडे जाल्यार लावपाक बऱ्यो ओके
आणि लॅम्पूय आहे चंय काय बरें हँगींगूय आहे हँगींग लॅम्प आणि हो चंय काय बरें दिसता काय बरें दिसता चंय आणि एक बरो दिसता चंय हेंय बरें दिसता सिंपल आणि लुक्स नायस एनीवेज आलिशान मारलो धांव ते सायडीन हांव चोयता खंय आहा तें आणि हिंगाय हाय गायस चोया ही चोय ही बरी आहा दाखयता तुमकां सो गायस चोय ओपन करूं जाता ती ओके काय बरी जाता चोय ओपन जाली आखी दाखयता तुमकां हे सायडीसान सो गायस चोय ओपन जाली ती आतां आणि बंदूय करूं जाता चोय आणि अशें व्हडल्या ओपन जाता चोयल्या ओके सो एनीवेज गायज आमी ह्या हिंगाची आलिशान मारलो धांव दुसरे सायडीन गेले तें कित्याक हेनिका येयलें न्हू हेनिका फोन येयला आनी हिंगा सगल्यो मॅट्स आहा कार्पेटो सो गायज ही चोय काय बरी फ्लाफी म्हाका दिसता टायगरा व्हरपा पडटली न्हू ही मेंढऱ्याची मेंढऱ्या हें तें ब्रियो हे चोय सारके सॉफ्ट ब्रियो फ्लाफी टायगरा व्हरपा बरी हा एनीवेज टायगराक आहाय जायत्यो हालींशा हाट घेतले घेयल्या सो ह्या हालींशा खंय धांवलें तें सो गायज हालींशा मना न्हू तें गेलो हा चेस्ट ऑफ ड्रॉवर म्हाका दिसता तेंच घेवपा पडटलें आनी दुसरीं चोयता हांव हाय बट मातशें ल्हान आहाय सो हेंच घेया चोया वॉट यू डिसायडेड ओके सो गायज तोरी आलिशा आनी दुसरी चोयता दाखयता तुमकां सो गायज आलिशा चोयता आतां तेज्या मातशें ल्हान आहा जाल्यार मातशें व्हडलें आहा म्हणटा तशें आलिशा I don't mind. सो एज कितली सायज So that's 160 by 78 and that's 140 by 78. Mom, सो गायज हिंचय मामी ती येयली that's the one Anu was saying Anika has. सो गायज हिंचय एनिका आंटी येयली Hi. आसार जालें तें आतां गाडी चलोवन हू वॉज ड्रायवींग यू I drove, yeah. तूं कितें घेवपा येयलें तर तुगे ड्रॉवर कशें आहाय ती They're good. दे गुड ओके गायज हिंगा डिसिजन घेवपा न्हू मातशें कॉम्प्लिकेटेड जालो आहा सायज मातशें डिफरंट आहा बट चोया हालीं तरी काडटा फोटो काडटा कितें करता तेंच जाणा सो आतां आलिशा करता मेजरमेंट So guys, finally आम्ही यांचं हें घेताय आणि याचं मस्सी आणि अनिका घालताय चोया किती स्ट्रॉंग हाय ती दोगांय डाऊन डाऊन Are you sure it's gonna fit? अनिका उतरा पडताय Wait मस्सी wait push it Guys, I'm gonna go get a trolley. Mom, can you hold this for them? Wait. So guys, I'm gonna finally butler yellow trolley again. This is the big one. Come closer. Okay guys, finally decide केले आलिशान I'm telling you to bring the trolley closer. So guys, यांचे finally हे घेताय आम्ही chest of drawers आणि यांचे आळला So guys, finally आलिशान decide केले chest of drawer किती 6 एज मुगते Yeah. And we got the bigger one. So we are done. That's it. Yeah. आणि we need another one आणि आम तेही दाखवतो तुमका पण सध्या हें घेयला Yeah. आणि we'll buy that one as well, yeah, while going. Yeah. So guys, दोन्ही घेताय दुसरे तुमका दाखवता ओके So this is one आणि Yeah, and then we go there to the other place and collect that one. So guys, आम्ही एक चेस्ट ऑफ ड्रॉवर गेले आता मामी वयत थंय म्हणजे प्ले ग्रुपात जॉईन जावपाक आज तर तुमकां काय सांगलो की तो गायज आमची तेंगेले 9 प्रेयर स्टार्ट जातले आणि स्विंडन खंय आयज न्हू स्विंडना 8:30 to 9:30 ओके सो तेका लागून गायज ती वयताय आणि आमी स्टील शॉपिंग आमी कितें आहा तें दाडा दोरया न्हू आयज हय दाडा दोरया म्हणल्यार ती कितें जाता सारकें ती भिता हमती रावता रे तूं
हो मुस्ता मागतो दादा दिसल हां मोठे कोण काय मग ओके चल सी यू एनिका आंटी हा एनिका इज कमिंग विथ अस Ah, okay. Guys, आनेक घेवपाक वयता तेंय तुमकां दाखयता. इट्स लायक अ ड्रॉ ओनली. आनी दाखोवया तुमकां. सो गायज आनी दुसरें घेत म्हणटा तेंचें हांव. ओके, तो कितें घालपाक मेळटा. ओके, जायती स्पेस आहा भितर. आनी चोवपाक शकता, चोवपाकूय बरें दिसता, सिंपल सारकें. आनी मातशें ऑफराचेरूय आहा. So it was 89 pounds and now it's only 63. So what do you say, guys? Bore, huh? What do you think, Ali? It's okay. We'll buy. You think it will fit in the car? So, guys, the problem is that fit is up on the guardian. If not, then we'll have to send it with you. Oh, you can go Okay. DVD with all of this stuff as well, no? No, it's gonna fit, Ali. सो गायज यांचे रेडी जाताय आमगेले वचपा आनी मातशी आनिकान डाडा घालताय So, guys, master Trolley dismantle chain. केला. इट्स क्वायट गुड नो आनी ऑफराचेरूय आहलो गायज ते डिस्कावंटाचे आहलो हे नॉट द अदर चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स पूण हे अराउंड 20 pounds ऑफ आहलेले सो ओके So, guys, Anika वयता पे करपा. Anika gift कोत दिस म्हाका आयज. Anika. No, I was just doing transportation. So, Anika हाली transport free दीत हूँ. Gift कोन्ना. Oh, look at this. This looks nice. So, guys, so ये बरें धाकटें. But the only thing is this is metal. म्हाका ते मोदरा दिसले मुगो. So, guys, it looks like wood, but no, it's metal. So, guys, Alisha still give up कोन्ना. वयर या हूँ. आता आमी वयर वयताय आनी आमगेलो I might find that other chest of drawer. आणि IKEA बंद जावपा जालें ऑलमोस्ट देड वर उरला सो that's why चलोन वयताय वयर या 9 or 10, 9 o'clock. 9 o'clock an hour Oh yeah. सो गायज ऑलमोस्ट आवर उरलो हा सो या हे करा भितर आलिशा आनी कितें तरी शॉपिंग करूं सोदते ओके वे सो आलिशा येला किचन स्टाफ चोवपा Nice food. can smell food, no? The canteen is closed almost. So guys, and so tengala canteen. I mean, it's a food court. Yeah. Closed zala already. I can smell food. What's this? Alisha guys, भोंवपा मेळ्ळ्या पुरो असो शॉपिंग मेळ्ळ्या म्हाका दिसता तेका आनी कांय नाका आख्या वरास बरें अशें करून शॉपिंग कर म्हळ्यार करपी तर न्ही गो आली विदाउट एनी प्रॉब्लम यू वॉन्ट गेट बोर्ड Shopping on board with it. So guys, it's a 1745 I know. धाकटें अशें modern kitchen. दाखयता तुमकां. So if you want to buy this, it's like a modern kitchen. धाकटें अशें. It's like 1745 something. So guys, सोपा शकता हिंगा सगळे फर्निचर आनी काय बरें तेंचें hall arrangement and say if you want to do a hall I mean living kai but distance akka full set sofa different price than corner sofa to corner sofa 1150 so actually everything separate guys yeah so separate if you want to buy it's a whole set काय बरें दिसता तें आनी तेच भाशेन गायचो अशें आनीकूय सेटअप हाकाच सो सगळें डिफरंट आहा प्रायस इज डिफरंट ईच एंड एवरीथींग इज डिफरंट लायक सोफा प्रायस डिफरंट ए प्लेसी फायर प्लेसी डिफरंट सगळें धाकटे चेअर डिफरंट सो वेरी एक्सपेन्सीव गायज दो बट लुक्स नायस गायज तुमकां दाखयता म्हगेलो फेवरेट सेटअप वीच आय लायक्ड ओके Also, oh, this is like kitchen. Okay, now kitchen setup. This one. So, pashakta kai badisto from there till there. Okay. And dakhayta tumka and plus dining area dakhte best table, coffee table or something. See. And plus living room yaha dinga so and so. So akka whole setup एक काय बरें दिसता से guys no so comment ना सांगाय guys बरें दिसता ना ते but the only thing is guys हांव बेश्तो येयलो चोवपाक but we don't need to buy this
बट आतां म्हाका दिसता पळय मग तुमकां दाखयता चोय TV सेटअपूय काय बरो आहा तो ओके सो चोय गायज there you go but guys it's very expensive once again I'm saying IKEA guys न्हू सद्दां न्हू मातशें रेट मातशें सुबेज तेंगेली कित्याक न्हू तेंगे प्रोडक्टूय बरो आसता क्वॉलिटी बरी आसता तेका लागून मातशें एक्सपेंसीव आसता तेंगेलें आनी चोय भूत भोंवता एकटें कहाँ जा रही हो स्त्री भोंवता स्त्री That's funny. इस्त्री घर पे मत आओ गाइस हिंगा न्हू उंट्यांचे बरोवन दवरपा पडटलें सो गाइस हेचो आनी एक सेटअप यू नो एवरी वे यू गो लायक डिफरंट सेटअप ओके हो एक डिफरंट सेटअप चोय आनी गाइस होचो एक सेटअप चोय काय बरो दिसता बरो सिंपल धाकटोसो इट्स लिविंग रूम सेटअप ओके धाकटोसो सिंपल येस गाइस जायतें हांव दाखयता जाल्यार बट टायमूय जालो आहा सेम टायम बंदूय करतले ते आतां मातशें अलिशा खंयच्यान गेलें ती सो या तांकां फायनली अनाउन्समेंट मारलो तेणी टायम जालो मो आनी आतां आमी वयताय पे करपाक ओके सो पे बा कोत्ताय आनी तुमकां मेळटाय ओके सो आय थिंक वी आर द लास्ट पीपल गायज पे करपाक ऑलरेडी अनाउन्समेंट मारलो तेणी क्लोजींग मो आनी आनीक आंटी आहा आपल्याक कितें घेयला आनीक आंटी So guys, चोयता आमी and we are done. नाश्ता मुझे पडला ट्रॉली और होय आनी तालाव म्हाका पडलो guys. as always Yeah. Okay, let's go. okay bye guys so guys finally we are done shopping Yeah. store is closed now Guys, it's a ingitu and that's a struggle and it better fit. If not, it's going with Anika in your car, Nani. so guys आता गाडीन जावपा जाय तें आनी गाडीन ना जाल्यार स्विंडन पावता तें मागीर स्विंडन सावन येतो Monday. मंडे Yeah. Come on, Anika. You can do it. Anika is stronger than me though. No. Yeah, somewhere there. So it's a guys. दोघी माना इथे आमगेले. so guys जाले टाटा बाय बाय आमी वयताय घरा आतां माई मेडी आनी रे घरा को मेळ्ळा गायज तुमकां Yeah. Oops. Okay. slowly Anika slowly so guys Anika हरी आहा Anika My car हरी is there. so guys Anika को कंट्रोल जाय ना Okay guys, mashon media mashe गाडी कोत्ताय लोड कोत्ताय आणि मैं मट्टे. so guys वयताय आतां आमी सगळीं घरा ती वयताय स्विंडन आमी वयताय पत्ती लंडन ओके so bye guys We're traveling to different countries now. But let's end up the vlog here guys come excuse me father-in-law सासूबाई so guys तेका शी आतां but anyways guys तुमी चोयला आसतले आयच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां कितें ना तें ओके आनी चडशें शॉपिंग केलां लास्टाक आनी मातशें टायम जालो तरी आसतलो म्हणून आमी शॉपिंग करताले बट तो म्हणून कितें म्हणलें the store is closing. store is closing in 15 minutes but I'm still try करताले कितें आनी कितें मेळटा जाल्यार चोवपाक बट या शॉपिंग जालें मेन थिंग आमकां कितें जाय आसलो तें मेळ्ळें आनी येस वी आर हॅपी आनी तुमी हॅपी जालो आसतली आमगेलो ब्लॉग चोयन या आनी समजता तुमकां लायकूय जालो आसतो म्हणून so guys like जाल जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे And thank you so much for watching guys and for all the support and new subscribers as well. yeah Not forgetting that. so thank you so मोग आसूं मेळ्ळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान till then guys bye